मोगाच्या इश्टान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार द फेथफुली रायझिंग क्रिश्चन कम्युनिटी ह्या चॅनलांत. म्हज्या इश्टान आमी आदवेदाच्या पयल्या आयताराक थावन सेवाधर्मीक नवें वर्स सुरू करता. जे भाशेन आमी कॅलेंडर इयर जानेवारी 1 सुरू करून एकामेकाक विश करता हॅपी न्यू इयर. जे परी आमी फायनान्शियल इयर एप्रील 1 सुरू करता तेच भाशेन आमचे क्रिस्ती धर्मांत सेवाधर्मीक नवें वर्स सुरू जाता. आनी हें सेवाधर्मीक नवें वर्स आदवेंताच्या क्रिस्त येण्याच्या काळांतल्यान सुरू जाता. ह्या काळांत सुरवातेकूच आमी एडवंट रीट हें आमी करता. ताचे तर आमी बारीकसाणेन नदर घालीत जाल्यार तो एक आठो कसो आमकां दिसता. आनी आठो म्हणल्यार देव जो आल्फा ओमेगा, सुरवात आनी शेवट ताका ना. आनी पासून त्या आठ्यांत देवाचो शिम्मेर मोग आमी पळयता. ताका 5वीं 4 पानां आमी पळयता. म्हणजे जिवीत आनी ताजेपण देवा सोबे येता तेन्ना फावो जाता. ताका फुडें आमी तांबडे कांटे पळयता. जेजूच्या कांट्यांचो मुकुटाचो उगडास आमकां करता. आनी तातूंत आमी 5 वाती पळयता. 4 आयताराच्यो आनी 2वी वात जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची. आनी वात्यो 2 आयताराक आमी पेटोवन आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमची फावो ती तयारी करता. आदवेंताचे 2 पयले आयतार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी आनी आदवेंताचे उरलेले 2 आयतार जेजूच्या जल्माचे परबेक तयारी. जाल्यार आदवेंताचो पयलो आयताराकूच सोमी येता हाचेर आमी नदर मारता. आनी पयल्या आयताराक आनी पयल्या सातोड्यांतल्यान आमी सुरवात करता 3 वस्तूंचेर. पयली म्हणल्यार जागृताय, कोणा विशीं? आमच्यासून एकल्याच्या जिविता विशीं. आमचें जिवीत देवाच्या तत्वा प्रमाणे चलता वा ना ताचेर आमी नदर घालूंक. कित्याक जेसू आमकां पयलोच सांगता जागृत रावत. आदवेंताचो पयलोच आयतार म्हाका आनी तुका जागृताय आमच्या जिविताची आत्म्याची करूंक आपयता. दुसरे सुवातेर आदवेंताचो पयलोच आयतार आनी पयली सातोडी आनी पयलोच दीस आमकां एकचाराची मनशां जावंक आपयता. झुजां, दुस्मानकायो, वायटपण हें सगळें सोडून दिवन एक मन, एक काडीज, एकपण, एकचार आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवंक भोव गरजेचें. आनी तिसरी वस्त ह्या पयल्याच दिसाक आमकां उगडास करता ते म्हळ्यार उजवाडाच्यो कन्या. पवित्र स्नानाच्या दिसाक आमच्या आवय बापाय उदेशी मदन पोदोनी उदेशी याज्ञिकान पास्काच्या वातींतल्यान वात पेटोवन आमच्या आवय बापायच्या मदन पोदोनीच्या हातांत घालून म्हणलें घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आनी ते सुपुल्ल्या मागण्यांत ताणें उगडास केला उजवाड सदांच जोळटो सांबाळूंक वावरात. म्हूण आमकां देवान पवित्र स्नानांतल्यानच उजवाडाची भुरगीं केल्या. आनी उजवाडाची भुरगीं तर आमच्यो करण्यो, आमची वागणूक, आमची उतरां आमच्या भाव भयणां सोबें उजवाडाच्यो जावंक गरज. तर ह्या नव्या सेवाधर्मीक वर्सांत आमी भितर सोडटा तर हें नवें सेवाधर्मीक वर्स आमकां एकल्याक जागृतायेचे आमच्या जिविता वाटेन आत्म्या वाटेन जावं. हें नवें सेवाधर्मीक वर्स आमकां एकल्याक एकचार बांदपी
सिनेडल हें मोन आमच्या जिवितांत रोचून हाडूंक एकचाराची मनशां आमी आसा आनी नवे सेवादोरीन परस आमकां सांगितल्याक उजवाडाच्यो करण्यो करूंक आदाराचें जावन आमी सांगितल्यान वावरूंक पावल मारूंक प्रयत्न करूंक गरज.